विधानसभा अधिवेशना उपरांत मात चौथी पयली मंत्रिमंडळ फेरबदल जावपाक शकता म्हूण चर्चा चलताली। सद्याक चौथी पयली 2 मंत्रिमंडळ फेरबदल करपाच्या हालचालीक सुरवात जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। चौथी पयली मंत्रिमंडळ फेरबदल करपाच्यो निर्णायक हालचाली सुरू। कॅबिनेटान 2 फेरबदल जातले म्हूण सुत्रां सांगतात। रमेश तवडकार आनी दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळांत घेतले। रमेश तवडकारान सभापती पद सोडून मंत्रीपद आपणावपाची तयारी दाखयल्या। मंत्रीपद घेवचे पयलीं सभापती पदाचो राजिनामो दिवचो पडटलो। उपमंत्रीपद आसतलें काय फक्त वजनदार खातीं तें अजून कांय स्पश्ट ना। मंत्रिमंडळ फेरबदल मुख्यमंत्र्याचो अधिकार ते सांगता तेन्ना जातलो म्हूण दामू प्रुडंटा कडेन उलयलो। कितें आता फुडें तो तीन दीस आसा मग 27 तारीख 27 पूण हे तेच्या लागीं आसा 4 दीस पयले आसा मुख्यमंत्र्याचो निर्णय मुख्यमंत्री करतले। तुमकां कॉन्फिडन्स तुमकां कॉन्फिडन्स अजून तरी कॉन्फिडन्स नाही तो योग्य वेळ येतकीर घेतले। मायकलाक विचारल्यार तो म्हणटा आतां मेरेन रमेश तवडकाराचें नांव कन्फर्म आसा। वन बर्थ इज एम्प्टी, सो ऑब्वियसली आमचो स्पीकर जावपाचो। आय एम हॅपी फॉर तावडकर सर। तावडकर इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक द मिनिस्ट्री। बुधवारा जीएसटीच्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांचे बसकेंत वांटेकार जावपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली चल्ले। जीएसटीच्या व्हेरी इम्पॉर्टंट मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली वता। सो दॅट फायनान्स मिनिस्ट्रीच्या बरोबर जीएसटीची म्हजी मिटींग आसा आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्याय बरोबर अपॉइंटमेंट आहा फॉर डिफरंट रिजन्स। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।